एकडच्यानं जेजूक जिवेशी मारूंक साधन तर आणि एकडच्यानं सिंतिमेंतांचे प्रदर्शन. सगळे परिस्थितींत बेतानियाच्या लाजराचे बहिणी मरियेची ती आपुरबायेची करणी जेजूक आपणाचीच परिस्थिती कांय थोडे सलिसायन विवरूंक कुमो करता म्हणयांगी. मार्ता वाडून आसली सर्वांक कित्याक गी जेवणाच्या परमळाच्या की मरियेच्या तेलाचो परमळ चड बळादीक बगलो. मोरूंकवेच्या मनशाक असली थोडी मोवाळाय भोव सूक्त दिसता. मोवाळाये संगी मिस्टलोल्लो मोग, दयाळाय, परमळ आनी थोडी उसांबळाय. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसतली पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना म्हणल्या उतरांनी जळकता आयचे सुवार्थेंतलो नीज दुबळो जेजू, जाका ती मोवाळाय आज गरज आसा. ताच्या गी चड करून हे परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो म्हणल्या उतरांनी जळकता आनी एकलो दुबळो मात्र न्हय, पापारी जुदास. कित्याक जेजूच्या पांयां मुळी बसून तेल मागचे भक्तिवंत मरियेच्या गी चड लेखावर्त भक्तीक तो दिसता. भक्तीक केवल दाखोवपांत पूण घातकी मोनांत. जेजू थंय मोरी मार्ताचे मोवाळायेचे करणे उदेशी उदेता जुदासाची उसांबळाय. तेल मात्र परमळता. मोरये उदेशी जेजूच्या तिका तिचे इतल्याक सोडा, म्हज्या निकपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरन घेवन दी ह्या उतरांनी तेलाच्या परमळांत जेजूचे मरण आनी निकेप परमळता. सुवार्थेकार घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेले म्हणटा. वाजबीतें त्या मरणा आनी निकेपाचो परमळ तितलो बळादीक आसूंकूच जाय. तशेंच तो परमळ जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो परमळ पाचारता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक हो परमळ सारको बसता. दुखाभरीत घडी ही तरी त्या तेलाचो परमळ दुखांती संतोष पाचारता. येवंकसच्या पुनर्जीवनपणाच्या संतोषाक प्रस्तावान वा प्रिल्यूड गायता.